भाई आज तुम्ही इन्स्पेक्शनाक येयल्ले फोण्या सो कितें तुमचे ऑब्जर्वेशन्स आसा आनी कितें एक दोन तरेचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें. एक म्हळ्यार आमचो वेन्यू प्रिपेर्डनेस. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या वेळाचेर हांव फाटल्या फावटी आयिल्लो आशिल्लो, जो आमचो कॉम्प्लेक्स म्हणून नाका, ज्या जाग्याचेर आमचे नॅटबॉल जातले, खो खो जातले आनी मॉडर्न पॅन्थलॉन जातले. सगळीं चडशीं कामां जाल्लीं आसात. ओन्ली आमचो ग्रावंडाचें ग्रास कटींग आनी थोडोसो डेब्रीस आमकां भायर काडून उडोवपाक जाय. सो बाय अनदर 4-5 days म्हळ्यार सगळ्यो काही गोश्टी अलायन करपा खातीर आय हॅव गिवन अ डायरेक्शन्स टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज. दुसरी गोश्ट अत्यंत म्हत्वाचें म्हळ्यार एज अ गोवा कॉन्टिजंट ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतनाच वी हॅव रेजिडेन्शियल कॅम्प आनी नॉन रेजिडेन्शियल कॅम्प हे गेले कित्येक दिसां पासून सुरू आसात. ताजें थोडें इन्स्पेक्शन जावचें. त्या भुरग्यांक थोडेंशें मोटिवेशन, इन्स्पिरेशन हाडपा खातीर तांकां कितें कितें करपाक जाय, कोचीस कशें काम करतात, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांक एक इन्स्पेक्शन करपाक हांव आयिल्लो आशिल्लो. म्हणजे फ्रिक्वेंट इन्स्पेक्शन आसा. दीस इज नॉट द ओन्ली वन इन्स्पेक्शन आय हॅव डन टील टुडे. But definitely by these 4-5 days, entire preparedness of the venues is going to fall in place. And I hope the Goa is all set to host the 37th National Games to a next level or definitely at the greater heights. Horse riding खातीर आमकां तो प्लेस त्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा. म्हणजे ओन्ली 4 आसतले, बट वी आर गिवन दॅट नेम एज अ मॉडर्न पॅन्थलॉन. कारण कित्याक सांग, वी कॅनॉट चेंज दॅट एब्रिविएशन. म्हणून ते काही गोष्टी आमी हॉर्स रायडिंग ना, स्किपींग हॉर्स रायडिंग, स्किपींग हॉर्स बाकीचे चार इव्हेंट जाता बाकी चार हे हांगाच जातले. प्लस हांगा खो खोय जातलो हेच ग्राउंड. ह्याच ग्रावंडाचेर. ग्रावंड आमचो ऑलरेडी आमी केल्लो रेडी आहा. ओन्ली ताका कटछाट काही गोश्टी करपाक जाय. पावसूय पडटा म्हणून थोड्याशा काही गोश्टी आमी मातसो दवरलेलो आसा. कारण पावसान एकदां जर आमी क्लियर जर केलें जाल्यार परत आमकां काम करचें पडटलें. सो आनी तें करपाक आमकां जस्ट 3 to 4 days जाय. जशे जशे गेम सुरू जाता, कारण आमचे खो खो जो आसा ताका आमी ऑलरेडी टायम टेबल घातिल्लें आसा. त्या प्रमाणे वी आर गोईंग टू सेट ऑर मेक द वेन्यू ग्राउंड प्रिपेर्डनेस ऑन द ड्यू कोर्स ऑफ टायम. स्विमींग पूल ऑलरेडी. स्विमींग पूल ऑलरेडी आसा. स्विमींग पूलाचेर कांयच इशू ना. एज फार एज नॅटबॉल, जुडो, बाकी सगळ्यो काही गोश्टी आसात ते सगळ्यो इंडोर सगळो वेल इक्विप्ड. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.